दिव्यवाणी 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 लाईव्ह चॅनल पळोवप्यांक विनोद गंगोडेचो प्रणाम आनी मोगाचो नमस्कार. मोगाच्यानो परत एक पावटी एका खेरीत कार्यक्रमाद्वारे परत आमची आनी तुमची मुलाखत हांगासर जावन आसा आनी ह्या मुलाखतीक वर्तो एक महत्व दिवचे खातीर आमच्या स्टुडियोत हांगासर आसात मानादीक दोतोर प्रतापानंद नायक आनी फाटल्या सबार एपिसोडांनी भोव वर्त्या रितीर ताणें ताची सलाह आनी माहिती आनी तशेंच ताची जाणवाई आमच्या चॅनलाच्या सर्व विक्षकांक ताणें वांटल्या. आनी आज परत एक विशेष कार्यक्रमा खातीर आमचे संगी हांगासर आसात मानादीक दोतोर प्रतापानंद नायक. सर्व आमच्या पळोवप्यांच्या नांवे फादर तुमकां आमी ह्या भोव अपुरबायेच्या कार्यक्रमाक मोगाचो येवकार आमी आशेता. देव बरें करूं. फादर, आज एक विशेष कार्यक्रम हांगासर रुपीत जाला आनी हे कार्यक्रम जावन आसा इगर्ज आनी तांतलें वातावरण. हे कार्यक्रम जावन आसा इगर्ज आनी तांतलें वातावरण. विशय गंभीर आनी आयच्या परिस्थितींत चड म्हत्वाचो तो जावन आसा. पयल्या सुवातेर इगर्जेच्या वातावरणा विशयांत आमी अवलोकन करच्या पयलें इगर्ज ह्या देव मंदीर म्हणलें चिंतप केदाळांतवन आरंभ जालें आनी हे बांदपाचें चिंतप आनी ह्या बांदपाची रिवाज केदाळांतवन आरंभ जाल्ले म्हणली एक माहिती आमच्या पळोवप्याक तुमी दिल्यार बरी फादर. जेजू सरकार चणवेतच आनी पवित्र आत्मो आपोस्तलांचेर देंवतच आपोस्तल जेजूची शिकवण परगटूंक विविध गांवांनी गेले आनी पयले जुदेव आसले क्रिस्तांव जावंक लागले. मागीर सांव पावलूक लागून हेर धर्माचे लोक आनी दुसऱ्या वाठाराचे जुदेव न्हय आसले क्रिस्तांव जावंक सुरू जाले. अशें त्या वेळार आयताराचे लोक एका कोणा एकल्याच्या घरांत तांणी येवचें, आपोस्तलांनी थंय येवचें आनी जेवणा वेळार उडो मोडचो, मागणें करचें आनी मागीर तांचें मीस जातालें. आतांच्या बरी अशी ते अशें आतांची मांडावळ कशी आसा तशी मांडावळ नासली, ती सादी मांडावळ तांची आसली. मागीर जायत्यो गजाली ते उलयता आसताले आनी आपोस्तल जेजू विशीं तांकां सांगता आसताले. हें सगळें नासलें अशें. आनी आमकां धर्मदुतांच्या इतिहासांत वाचूंक मेळटा सुरवेले क्रिस्तांव सगळें सांगाता जियेताले, कुटूंब कशें एक कशें. पूण मागीर ते वाडत वताना क्रिस्तांव लोकांचो आंकडो तांकां सांगाता जियोंक जालें ना. मागीर अशें थंय तें जमे आनी तें जियोंक सुरू जालें आनी बांदप म्हणलें सुमार 3ऱ्या शेंकड्यांत बांदप सुरवात जालें अशें आमकां वाचूंक मेळटा. हांगा बांदपा प्रसी तो क्रिस्तांव समुदाय आसा पळय जमो, ताका म्हत्व आसलें पयले इगर्जेच्या हातूंत. कित्याक बांदप बांदूंक तितलो लोक आसूंक जाय, खर्च आसा आनी त्या वेळार क्रिस्तांव लोकांक चड हे कश्ट मेळटाले. तांणी बांदली बांदपाय मोडून घाल्ली आसात. देखून लोक चड भक्तीपणां म्हळ्यार जेजूची शिकवण जियोवची आनी ती शिकवण दुसऱ्याक दिवची ताजेर म्हत्व दितालो. बांदपाक तितलें म्हत्व नासलें. बांदपाक मागीर म्हत्व आयलें जेन्ना क्रिस्तांव लोकांची तगदणी उणें जाली आनी युरोपांत क्रिस्तांव धर्म पसरलो. मागीर सुमार 10व्या-11व्या शेंकड्यांत मागीर कितल्योश्योच इगर्जो संवसारभर सुरवात जाली. पूण सुरवात एक ल्हान सुरवात आसली, मागीर ती व्हड जाली. फादर, आतां ह्या बांदपा विशयांत आमी सांगतना देव मंदीर, देव टेंपल ह्या इगर्ज म्हणलें तें बांदप एका विशिश्ट गौरवाचो जागो आनी देवस्तुतेक संबंद जाल्ले भक्तीपणाचो तो जागो. आमच्या परंपरेंत आमकां आमच्या वडिलांनी तो एक वर्त्या गौरवाचो आनी भक्तीपणाचो म्हत्वाचो पवित्रयाचो जागो म्हूण आमकां ताणें शिकयलो. चडावत जावन पयलें जावन आमच्या इगर्जा विशीं आसली अभिप्राय ती खंयच्या रितीर फादर? पळय, आमकां कोंकणी क्रिस्तांव लोकांक
जेजूची वळख जाल्ली पोर्तुगेज मिशनरीन थावन गोंयांत. थंय विविध धर्माचो लोक क्रिस्तांव जालो, मुसलमान आसले, थोडे जुदेव आसले, पण चडांत लोक हिंदू क्रिस्तांव जातच मागीर थंय पोर्तुगेजांनी इगर्ज बांदल्यो आनी विविध कारणाक कोंकणी उलोवचो लोक थोडो उत्तरेक महाराष्ट्रा गेलो आनी उरलो कर्नाटकांत आयलो, केरळा पर्यंत गेलो, अशें सेटल जालें. आतां इगर्ज म्हणली एक बांदतच ती सुवात एक पवित्र सुवात, ती मागण्याची सुवात, हे चिंतप आमच्या वडिलां थावन आमकां मेळ्ळें. घर आसा तें आमी जियोवचे खातीर आनी इगर्ज आसा ती मागणें करूं. पूण ताचो अर्थ अशें न्ही घरांत मागणें करूंक जायना आनी ना ना, घरांत आमी मागणें करतले, पूण इगर्जेंत आमी सक्टांनी सांगाता मेळोवन देवाचें आराधन करचें. ताचे खातीर तो जागो दवरलो आनी मागीर पळयात आतां एक इगर्ज म्हणटच बेश्टें बांदप बांदिनात, मागीर तें बिसाय येता, इगर्जेचें पवित्रकरण जाता, ताका मागणी आसात, हें सगळें आसा. पूण इगर्ज एका विशिश्ट हाच्या खातीर मात्र इगर्ज थंय काजाराचें हॉल न्ही, तें काजाराचें साल न्ही, नाचपाचें साल न्ही, तें मागण्या खातीर म्हणून जालें. हें आमच्या वडिलांनी आमकां दिलें आनी तें आमी पाळटा. कांय कडेन इल्लें उणें पडता जायत, आमी उणें पडटा, ना म्हणूंक जायना. पूण इगर्ज म्हूण सांगल्यार फकत बांदप मात न्ही. इगर्ज म्हूण सांगल्यार ताका दोन अर्थ आसात. एक क्रिस्तांव समुदाय इगर्ज, ताका आतां आमी पवित्र सभा अशें म्हणटा, आनी एक इगर्ज म्हणल्यार बांदप. आतां तुमी सांगलें तें बांदपा विशीं, पळय बांदपूय आमकां पवित्र, कित्याक म्हळ्यार तें एका भक्तीक कार्या खातीर मात्र आमी वापरता, आमी हेर गजालींक तें वापरना. आतां खंय दुसऱ्या कडेन इगर्जेंत दोतोन शिकोवंक सुवात ना तेन्ना आमी इगर्जेंत करता, पूण दोतोन जाल्यार धर्माचोच भाग न्हय, वय धर्माचोच भाग, देखून ते इगर्जेंत जाता. आनी आतां थोड्या कडेन इगर्जेचें साल ना, आतां हॉलां नात, आतां फिरगजेची सभा जायची, खंय करचें, भायर करूंक जाता, वत आसा, पावस आसा, इगर्जेंत करता. अश्यो थोड्यो गजाली त्यो सारक्यो धार्मीक न्हय, पूण धर्माक संबंद जाल्ल्यो, इगर्जेक संबंद जाल्ल्यो गजाली इगर्जेंत जातात. बरें आसा, बरें आसा. सो आतां ह्या बांदपा विशयांत आनी देव तेंपला विशयांत, म्हत्वा विशयांत तुमी एक प्रस्तावन तरान एक भोव वर्त्या रितीर तुमी अभिवार आयलें. पद आतां प्रस्तुत परिगतेंत एक गंभीर विशयाचेर आमी आतां मुंदरून वेताना. आमच्या कर्नाटकाच्या करावळींत सवार इगर्जो आमी पळयता, नव्यो आसात, रिनिवेट जाल्ल्यो आसात, पोरण्यो इगर्जे आसात. थोड्या इगर्जांनी थंयसर एक बोर्ड पळोवंक मेळटा, तुमचे वाणो, तुमचे ನಿಮ್ಮ ಚಪ್ಪಲಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡಿ, ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡಿ म्हणून. सो अशें इगर्जेच्या भितर वणो घालच्या विशयांत या शूज घालच्या विशयांत तुमची अभिप्राय कितें? पयले सुवातेर आमी पळोवया, पांयांक वाणो वा मोचे घालची ही पद्दत सक्कड कडेन एक रितीर ना. आतां युरोपांत तुमी गेल्यार सक्कडी घालतात आनी तांच्या हवामानाक तें गरजेचें आसता. थंय थंड सुवात आसता, देखून तांकां जाय तें घालतात. कोण थंय उलयना, कोण तुका बोर्ड ना, कांय ना, सक्कड बरें वाणो, चडशे मोचे घालून येतात, भुरगे सक्कड आसा. आतां भारतांत येताना आनी आमी आमकां हेर धर्माच्या हांच्या कडेन तुलना करतना आमी पळोवंक जाय. जुदेव लोक तांच्या सिनेगॉगांनी वाणो वापरिनात, घाल आयल्यार मातशे भायर दवरतात. मुसलमान ते खंय आसूं दीत संवसारांत, तांच्या मशिदीक नमाज करूंक वताना ते भितर घालिनात, भायर दवरतात. आनी भारतांत तरी आमचो हिंदू लोक आसा आनी दुसऱ्या धर्माचे आसात ते घालिनात. म्हळ्यार ती एक आमची आतां संस्कृती म्हणयत, भारताची संस्कृती म्हणयत. ते नदरेंतल्यान हांव म्हणटा आमी वाणो भायर दवरल्यार बरें.
पूण पळय आतां, आनी आदीं आमची मालगडी घाली नासली, भायरच दवरताली. पूण मागीर हे आमच्या कडेन पाश्चात्तीकरणाचो प्रभाव इतलो जाल्ल्यान आमकां सूटबूट नासल्या शिवाय वचूंक जायना. बरो सूटबूट न्हेसतच बूट भायर दवरूंक जाता थंय, असल्या चिंतपाक लागून आतां आमी आसा. आतां गोंयांत तरी कोणूच भायर दवरिना, हक्कड घालूनच येतात. आतां भायर दवरचे विशीं थोडे थंय आडखळी आसात पळय. आतां जाता कितें, थंय दवरल्यार मागीर तुजी मत थंय भितर सरच्या भक्ती कार्याचें ना. हांवें दवरले वाणो म्हजे उरतीत गी, म्हजे मोचे उरतीत गी, हाचेर आसा. कित्याक हांवें म्हज्याच भुरगेपणार पळयलां, पावसांत आमी सत्री हाडची दवरची, एके फावटी फाटी वयताना सत्रीच ना, तुजी सत्रीच ना थंय. एके फावटी तुजी सत्री ना आनी कोणाची पोरणी सत्री आसा. पण अशें जाता. आतां भायर दवरता तें राखचें कोणें? थंय आतां एक वेवस्था आसा. आतां कांय हिंदू मंदिरांनी वेवस्था आसता. थंय एक मनीस आसता, ताका फारीक केलें आसता, तूं थंय दवर वा तुवें फारीक करूंक जाय ताका, तो तें सांबाळटा. आमच्या इगर्जांनी तशी कांय वेवस्था ना. म्हणटच राखचें कोणें? आनी मागीर थंय जागो कितलो जाय त्यो दवरूंक, थंय मागीर पावसान भिजचें आनी कितें जावचें पळय, अशें आमी प्रॅक्टिकल डिफिकल्टी म्हणटात त्यो आसात. हांवें म्हजे तरेचें तपयतलें, कोणाक भायर दवरूंक मन आसा तो दवरूं दी, कोणाक भायर दवरूंक मन ना घालूं येता, वचून दी. कित्याक म्हूण सांगल्यार पळयात, ह्यो सकट भायल्यो गजाली, देव तुवें मोचे घालाय वा मोचे घालूंक नाय तें पळयना. देवान पळोवचें तुजें काळीज. तूं खंयच्या उद्देशान देव मंदिरांत आयलाय, इगर्जेक आयलाय, तें देवान पळोवचें. म्हणटच देवाक तुजे ह्यो भायल्यो गजाली व्हडल्यो लागनात. त्यो आमकां मनशाच्या नदरेंतल्यान ह्यो गजाली म्हत्वाच्यो आसतात, कळ्ळें न्हय? आनी आमी कोणाचेर बळ करूंक जायना. त्या त्या गांवची संस्कृती आमी पळोवंक जाय. चिंतूया, एका गांवांत थंय कोणूच भितर वांडो घालिनात इगर्जेंत, हांवेंच घालून गेल्यार कशें जावचें? त्या वेळार आमी त्या गांवची संस्कृती तिका मान दिवंक जाय, हांवें दवरूंक जाय. कित्याक कोणूच घालिनात भितर, पूण हांवें भायर दवरचें. चिंतया, अनेक गांवांत सकट घालूं येतात, बरें आमी घालूं येता, बरें आसा, तातूंत कितें आसा. पूण ना, तें वांडो भायर दवर आनी अशें सकट आमी अट केल्यार फाल्यां मरे लोकूच आमचे इगर्जेकच येवचो ना. आतां ते बोर्ड कित्याक येवंक लागला तर म्हणल्यार ते मागीर ती इगर्ज नितळ करूंक जाय, तें करूंक जाय. वय त्योय गजाली आसात, ना म्हण सांगना. पूण इगर्जेंत वांडो घालीच नाकात म्हणून कायदो करूंक जायना. कित्याक तो देवाचो कायदो न्हय, देवाचो उपदेश न्हय. तो संस्कृतीचो भाग जाल्ल्यान परत्यान हांव म्हणटा, आमच्या भारतांत आमी भायर दवरल्यो बऱ्यो, मोचे जावं दी, वांडो जावं दी, कित्याक ती आमची भारतीय संस्कृती. हेर धर्माचे लोकूय करतात, बरी गजाल. पूण इगर्जेन तें करूंकच जाय अशेंय ना. कोण घालून वता, बरें घालून वचूं दी, कितें करया. कित्याक वांडो घाल्यो म्हणून देवाक खंय मान जायना, आनी वांडो काडल्यो म्हणून देवाक मान मेळटा अशेंय ना, अशें ना. आतां ऑर्थोडॉक्स भाव आसात, केरळांत आसात, ब्रह्मवार आसात, तांचो लोक इगर्जेन घालिना, सकट भायर दवरता. पूण मीस पेटोवचो याजक आसा पळया, तो काळे मोचे वापरता. कित्याक तांच्या चिंतपाप्रमाण तो ताज्या नॅशनलचो भाग, याजकाच्या नॅशनलचो भाग म्हणून तो मोचे घालता, पूण लोक घालिना. अशें वेगवेगळे चिंतप आसा. गरजेचें आमकां आमचें नितळ काळीज, एक नितळ मन देव मंदिरांत येताना थंय पूण येतच आमचे थंय असले वांकडे तिंकडे सकट पयस जावन आमी नितळ जावन येवंक जाय. हे वांडो भायर दवरची एक संकेत मात्र. म्हळ्यार हांव एका देवाच्या घरांत येता देखून. आतां हांव घालिना, हांव वांडो खंय आसा जाल्यार साक्रिस्तीन दवरता, आल्तारार वतना वांडो घालिना, हांव घालिना. पूण कोण घालता तांचे विशीं हांव कांय उलयना.
ती तांची मर्जी. हांव वाडो नासतना वेता, म्हाका तातूंत लज ना कांय ना. पुरुशां वचल्यार हांव वाडो घालीन तशेंच वेता. कळ्ळें न्हय. म्हणटच चड हाचेर भर घालो जाल्यार आमी मागीर हांवें दुसऱ्या विशय उलयतना सांगला पळय, आमचें म्हत्व वचूंक जाय भक्तीपणा कडेन, आध्यात्मिकते कडेन. ह्यो भायल्या गजालीं कडेन तितले आमी तकली धाडोवची गरज ना. आनी परत्यान परत्यान इगर्जेन सांगलें, तुमकां सांगलें समजना हांवें भास नासली मनशां, तुमी बोर्ड घाल्लो आसा, वांडो घालून कित्याक भितर येता. भायर दवरतलीं दवरून दीत, भितर घालतलीं घालून दीत, इतलेंच. प्रॅक्टिकली तुम्ही साधक बाधक म्हूण आमी सांगता त्या विशयांत ह्या विशयाचेर एक भोव वर्ती माहिती दिली. पूण जाल्यार थोडे फावटी आमकां अशें आयकूंक मेळटा, ताका बायबलाचो रेफरन्स काण घेतात. मोयजेक देव दिश्टी पडलो, जल्त्या बल्याचेर ताणें दिश्टी पडटना थंयसर ताणें सांगलें, ही पयस सुवात तुज्या पांयाचो वणो काड आनी तूं रित्या पांयांनी मुखार ये म्हूण सांगलें. देखून आमच्या इगर्जांनी अशेंच आमी आसले पवित्रपण सांबाळचें म्हणून थोड्यांची अभिप्राय आसा. ह्या विशयान तुमी कितें म्हणटात पाद? होय, बायबलांत उल्लेख आसा. आमच्या पयलींच्या उत्पत्ती ग्रंथांत मोयजेक थंय जळट्या बल्यांत देव दिश्टी पडलो. ते दोंगरार तो हाका बेंडरांक चरयतना आनी ताज्या पांयांक वणो आसल्यो आनी देवान म्हणलें, मोयजे हो पवित्र जागो तुज्या पांयाचो वणो काड. कित्याक जुदेव लोकांची परंपरा एका पवित्र जाग्यार वतना पांयाच्यो वणो काडूंक जाय, ही तांची परंपरा. म्हूण तांचे परंपरेक धरूनच देवान सांगलें. आतां इगर्जेक वेताना आमी वाडोच घालूंक नात अशें आसलें जाल्यार देवाच्या कायद्यान तो खंय तरी येवंक जाय आसलो म्हूण आयला वय ना. देवाच्या 10 उपदेशांत थंय खंयच उल्लेख ना, कांयच ना, उल्लेख ना. म्हणटच थंय जुदेवांची परंपरा आसली देखून आमी ती परंपरा पाळूंकूच जाय म्हूण आमी हट धरला जाता वय. तशें जाल्यार युरोपान जायना, अमेरिकान ना. आतां पापसाहेब मीस पेटयतना मोचे घालता तें कशें? आनी आतांच्या पापसाहेबाक आमी क्रिस्तांव लोक आनी कथोलीक मात न्हय, हेर धर्माचो लोक कितलो मान दिता. पूण ताणें मोचे घाले म्हणून त्या पापसाहेबाचें मत उणें जालां वय? ना, उणें जावंक ना. म्हणून हांव म्हणटा, बायबलांत वय सांगलां ती एका संस्कृतीक धरून. आतां आमची हांगाची संस्कृती पळोवया आनी त्या प्रमाणे आमी केल्यार बरें. पूण हट धरचें नाका, अशेंच जावंक जाय तें तशेंच जावंक जाय ना. पळय खंयचें हें करतात पळय, हें खुशे मनान बरें. कित्याक म्हळ्यार हें पांयाक वणो घालचें वा घालच्यो न्हय हें आमच्या धर्माचें सत न्हय. आतां आमी सातिसीम त्रिंदातीक मानता वय मू. आतां एका कथोलिकान म्हणूंक जायना हांव जेजूक मात्र मानता, हांव पवित्र आत्म्याक मानिना, हांव देव बापाक मानिना म्हणल्यार ना. म्हळ्यार तूं धर्माचें मूळ हांवें सतच मानिनाय. अनेक लोकांक म्हणटा जेजू खुर्सार मेलो वय पूण तो पुनर्जिवन जावंक ना म्हूण म्हणलें जाल्यार जायना. तूं धर्माचें मूळ तत्वच मानिनाय. तशें हें वाडो घालचें आमच्या धर्माचें मूळ तत्व न्हय, तें आमची संस्कृती, ताचो एक भाग. आनी संस्कृती पळया वेळा काळा प्रमाणे बदलता. आमचे मालगडे घालिनासले, आतां बदल जालो. तशें पळोवंक गेल्यार पळय आमचे मालगडे आदीं इगर्जेंत बसूंक 100 वर्सां फाटीं बांक नासले, लोक दण्णेर बसतालो. म्हज्या भुरगेपणांत हांवें पळयलां लोक दण्णेर बसतालो न्हय. आतां खंयचे इगर्जेंत लोक आमचो दण्णेर बसता, आतां बांकार बसता. मागीर आमी म्हणूंक जाता आमचे मालगडे दण्णेर बसले, आतां आमी बसया म्हणल्यार जाता. फाल्यां इगर्जेंत मागीर कोण आसतना पाद्री एकटोच आसतलो. म्हूण असल्या आमच्या संस्कृतीच्या गजालींक तितलें आमी म्हत्व दिवची गरज ना. इगर्जेंत दिवया, बऱ्यो गजाली पाळूंक जाय, तूं भावच ना, नितळसाण राखूंक जाय इगर्जेंत, सगळें बरें आसा. पूण बायबलांत तशें कांय हें ना, कितें स्पश्टीकरण दिल्लें ना. तुवें वाडो वापरूंकच ना म्हणूंक म्हणलें ना. जुदेव लोकांक वय आसा. आतां आमी जुदेव न्हय, आमी क्रिस्तांव, आमी कथोलीक.
पद आता तुम्ही सांगले आजची साधक बाधक गरज वय की गरज नाही की त्या विशयांत पूण आतां हे बोर्ड घाल्ल्या विशयांत एक लोकांत इल्ली एक अभिप्राय तुमच्या सांगात हांवें इल्ली वांटून घेवचें. फॉर एग्जाम्पल खंयच्या एका इगर्जेंत तुमची वणो आनी भायर दवरा म्हण कन्नडांत कोंकणींत इंग्लिशांत सकट बोर्ड आसतात आनी लोक ते वणो भायर दवरून भितर येतात. पूण खंयच्या संभ्रमाच्या वेळार दुसरे याजक या दुसरे मणियारी थंयसर आलतरीर मोचे घालनासतात. तवळ लोक ताका पळयतना थंयसर एक द्वंद्व चिंत आपयता. हें कायदो खाली आमकां फिरगजगारांक मात्र गी या लायकांक मात्र गी वो हेरांकी कित्याक लागना म्हणटा. देखून ह्या विशयान तुमी कितें म्हणटात पाल? वय लोकांक जातालेंच न्ही. अरे बोर्ड घाला, आमी भायर दवरचे आनी तुमी घालना, तुमी आल्तारार मुखार वतात न्हू, हें जाताच. देखून हांव म्हणटा एकच जें कितें बोर्ड घाल्ले आसात न्हू त्या इगर्जांनी मिसपेटोवच्या सगळ्या याजकांनी ते पाळूंक जाय. आतां पुनाचो बिस्प आसलो वारेरेन डिसोजा, आतां ना, तो गोंयां आयलो हाका सांप्राज सावयराच्या फेस्ताक. तो रित्या पांयांनी गेलो आनी गोंयच्या लोकांक अजाप, अरे बिस्पान रित्या पांयांनी कशें मिसपेटोवचें, कित्याक न्ही कित्याक न्ही म्हणटच लोकांक एक आनी पाद्रींक एक कायदो असो जावंक उपकारना. इगर्जेंत एकच चट्टा एकच बरें ह्या इगर्जेंत आमी कोण घालिना, आमी घालिना, बरें आसा, ते लोक मानूंक तयार आसा. ना वय बरें तुमी घालयेत, कोणाक जाय ताणी घालयेत, कोणाक नाका ताणी भायर दवरयेत, लोकांक सोडा तें. तेन्ना मागीर उलोवंक कारण जायना, आमचे एकवटाक बादक येना, सगळें बरें चलता. थँक्यू बाबू, देव बरें करूं. आतां वणाचे विशय तुमी भोव आपुरबायेन ह्या म्हत्व कितें इगर्जेंत आसलो इम्पॉर्टंट कितें म्हत्वाचे विशय कितें ते तुमी आमच्या पळोवप्यांक कळयलें. आतां नेक्स्ट विशय भोव मार्मीक तो विशय जावन आसा आनी आधुनीक तंत्रज्ञान आनी आमच्या आधुनीक जिणे शैली आनी तशेंच इगर्जेच्या वातावरणाक संबंदीत जाल्लें जावन आसा. आनी तो विशय जावन आसा सेलफोन या मोबायल फोन. चडावत आमच्या हर एकल्याच्या बल्सांत एक सेलफोन आसता, एकल्या लागीं 2-3 सेलफोन आसचे साध्यता आसता. पूण हो सेलफोनाचो उपयोग इगर्जे भितरी जाता तें पळोवंक थोड्यांक मस्त बेजार, थोड्यांक न्ही सर्वांक मस्त बेजार. एक धार्मीक कार्यांत एक सेलफोनाचें इंटरप्शन ह्या विशयांत तुमचे अभिप्राय कितें पाल? पळया, एक काळ आसलो आमच्या लागीं मोबायल सोडा फोन सयत नासले न्ही, आमी इगर्जेक येताले. कित्याक येताले आमी? मागणें करूंक, मिसान वांटो घेवंक. आतां मोबायल आसा, बरें, बरी गजाल, बरें तूं घेवन येताय कित्याक तुका वाटेर मागीर कोणाक कडेन उलोवंक जाय, बरें आसा गजाल. पूण इगर्जे भितर येतच तरी तो मोबायल एकच ऑफ करूंक जाय, नाजाल्यार सायलेंट मोडाचेर दवरूंक जाय न्ही. तुज्या एकल्याच्या मोबायलाक लागून दुसऱ्यांक थंय मिसान वांटो घेता आडखळ जाता जाल्यार ताका तूं जबाबदार न्ही, मोबायल आसलो मनीस. हे इगर्जेंत हांव पळय कितलें सांगल्यार लोक पाळटा म्हणना. हाका एकच उपाय कितें म्हण सांगल्यार, जशें थोड्या कडेन थिएटरांनी आसा जॅमर म्हणटात ते कितें एक डिवायस खंय तें घालें जाल्यार तुका थंय फोन करूंकय मेळना, फोन घेवंकय मेळना, कांय ना. असलें कितें तरी जायच. कित्याक आमच्या लोकांक कितलें सांगल्यार ना, थोड्यांनी बसचें फाटल्यान आनी मोबायल पळोवचें. हांव धर्मीकार जालो जाल्यार लोकांक म्हणटा आसलो, दया करून तुमी इगर्जेक येनाकात. तुमकां मोबायल इगर्जे भितर वापरूंक जाय जाल्यार दया करून येनाकात तुमी. देवाक तुमची गरज ना आनी आमकांय तुमची गरज ना अशें स्पश्ट म्हणूंक जाय. कित्याक इगर्ज एक विशिश्ट जागो. थोड्यांक दिसत एमर्जन्सी, कसली एमर्जन्सी? एमर्जन्सी आसा जाल्यार तो कोण तुका फोन करता तो करतलो 4-5 फावटी, करून दी, मागीर मीस जाता तूं भायर वचून पळय न्ही. आदी एमर्जन्सी नासली वय तर त्या वेळार कितें जालें? कांय जावना मू. आतां कितें म्हळ्यार आमी गुलाम जाल्या. गुलाम सोऱ्याचे, सिगरेटीचे, ड्रग्स इतलेच न्ही, ह्या मोबायलाचे आमी इतले गुलाम जाल्या.
आमकां दिसता मोबायल नासतना साध्यच ना म्हणून. देखून आमकां हर एक कडेन मोबायल जाय. पूण तो मागीर खंय वापरूंक जाय, खंय वापरूं नजो, हें आमी आजून शिकूंक ना. म्हणटच खंय तरी हांगा इगर्जेच्या वडिलांनी निर्धार घेवचो, आमचे इगर्जेन आमी मोबायल वापरूंक सोडिना. तो आयकना, तुज्या बरें घाललें, ताका मागीर मोबायल वापरूंकूच मेळना. मागीर तो कितें मोबायल वापरतलो? तितल्या तुज्या कंपावंड एरियांत इतल्या वेळांतल्यान मीस सुरू जावचे एक 5 मिनटां पयलें मीस काबार जाता तूं घाल. मागीर कोणाकच मोबायल वापरूंक मेळना. आपशेच जाग्यार पडतात पळय, पडना म्हणना, अशी कितें तरी वाट सोदची पडटली. पूण ही गरजेंत भक्तीक कार्य जाताना आमी मोबायल वापरचो न्हय, खंयच्याय कारणां खातीर ना. कसली एमर्जन्सी आमच्या तकलेन आसा, एमर्जन्सी आसा म्हणून, कळ्ळें वय. आतां चिंत, तुजो फोन पाड, तूं फोन हाडूंक विसरलें म्हणशील आनी तूं इगर्जेंत आयलें, मागीर तुका उडास येता, हांवें फोन हाडूं ना. तेन्ना एमर्जन्सी नाय तुका. तूं म्हणटा बरें आतां कितें करचें, आतां पाटी वचून फोन हाडटा बरें, मीस चुकता आसूं दी म्हूण रावनाय. म्हूण एमर्जन्सी आनी कांय ना. तें मिसा उपरांत तें कितें आसा तें पळोवंक जाता आनी करूंक जाता. फादर, हे आता मोबाईल एडिक्शन आणि पर्टिक्युलरली आमच्या धार्मिक कार्यावळ हाच्या विशयांत आमी डिस्कस करतना तुम्ही आता मोबाईल जामाराच्या विशयांत सांगलें वय, तें टॅक्निकली तुमी सांगचें तें भोव अपुरबायेचे सबार कडेन केलां तें. पूण हांवें सांगचें आतां चडावत मोबायल वापरचे चड वांटो आमच्या तरूण जनांचो, आमच्या भुरग्यांचो तो जावन आसा. देखून असं जाल्यार देव मंदिराच्या पवित्रतेच्या विशयांत आनी थंयसर मोबायलाचो वापर करचे विशयांत आमच्या वडिलांनी तांकां एक चत्राय दिवचे विशयांत, एक जागवण दिवचे विशयांत आनी एक मार्गदर्शन दिवचे विशयांत तुमचे अभिप्राय कितें फादर? मार्गदर्शन पयलें घरांत सुरू जावंक जाय. आतां पळया, घरांत आमी तेस करता, अमरी करता मू, तेन्ना आमचो मोबायल आमी सायलेंट मोडाचेर दवरूंक जायना. कोंकणी केंद्रांत आसतना गोंयांत हांवें आनी फादर मॅथ्यून त्या वेळार मोबायल ना. आमी दोगांनी एक निर्धार केलो, एक पोटी आमी आमचे धाकटें कॉपेल, आमी दोगूच जाण मिसाक सदां, लोकां खातीर न्हय तें आमचेच खातीर. एक पोटी आमी कॉपेलांत येतच मागणें करूंक बसल्या मीस पेटयतना थंय लँडलायन फोन वाजतालो. आमी म्हणलें आमी उठचे ना, कितलोय वाजोवन दी तो, वाजोवन दी, पडलें. कळ्ळें? कित्याक त्या मनशाक जर आमची तितली गरज तो मागीर करतलोच न्ही, वा ती करतलीच आमकां. असो हो निर्धार हर एक कुटुंबांत जावंक जाय पयलो. हांगा भुरग्यांक सांगचें आनी ते फोन आवयचो वा बापायचो वाजता, मागीर मागणें सोडून भितर गेलो, फोन घेतलो. मागीर भुरग्यांक कितें दिसता, बापायन केलें जाल्यार हांवें कित्याक करूं नजो. पूण भुरग्यांक एक कायदो आनी आवोपाक एक कायदो न्हय. आवय बापायनच तांकां दिवन भुरग्यांक बरें करून समजावन सांगूंक जाय, आनी मोबायल बरो, पूण मागण्याच्या वेळार आमी वापरचो न्हय पुता. मागण्याच्या वेळार आमचें सगळें बंद, टीव्ही बंद, मोबायल बंद, सक्कट बंद. हो वेळ आमी देवाक दिता, हो वेळ देवाचो. अशें ल्हान तावन आमी सांगल्यार भुरग्यांक ती एक संस्कृती जाता. पण हर एक गजाली कायदे नियमाक करूंक जायना, कंट्रोल करूंक जायना. सेल्फ डिसिप्लीन म्हणटा पळय, स्वशिस्त, ती येवंक जाय आनी ती घरांतल्यान सुरवात जावंक जाय. लोकांचें कित्याक आमचे मिसपटोवचे आदरी आसा, तांचे बोल्सांत मोबायल आसता, बरो आसा, पूण तूं सायलेंट, तूं आल्तारार येवच्या पयलीं तो सायलेंट बोर्डाचेर तरी दवर न्ही. मागीर थंय वाजता, मागीर तूं आल्ब वयर कर आनी सोदता एक मोबायल काडूं. आनी अशें जाल्लें हांवें पळयलां. मागीर लोकांक कितें दिसता, एक फावटी तुज्या कडल्यान ती चूक जाली, बरें आसा. म्हाका एक फावटी जाल्लें आसा. हांव मिरामारतांत जेजूट हावस गेलो, थंय दनपाराचे 20-21 वरांचेर मीस पटोवंक सांगलें. आनी म्हजो मोबायल हांव काडून म्हजे
बॅग आसा बॅगान दवरूंक विसरलो. तो हांवें बोल्सान आनी पूण लोकां कडेन माफी मागली थंयच्या थंय. म्हणजे चुकून जालां, हाचे आदीं जावंक ना आनी हाचे मुखार जावचेंच ना, इतलें तुमकां दिता, म्हाका बक्षियात. चूक जाता कोण येता, पूण आमी ती चूक वळखून घेवंक जाय आनी मुखार ती चूक जायना ताची इतली खात्री आमी करूंक जाय. आतां हांव मिसाक येताना मोबायल व्हरता, साक्रिस्तीन दवरल्यार चोरी जाता, कित्याक म्हजी बॅगी चोरी जाल्ली आसा, 2 फावटी जाल्ले आसा. म्हूण हांव कितें पयशे आसा जाल्यार थोडे ते बोल्सान दवरता आनी मोबायल सायलेंट मोडाचेर नाजाल्यार ऑफ करून बोल्सान घालता. तो आसा. पण हर एक धार्मीक फुडाऱ्यांनी लोकांक पयलीं देख दिवंक जाय आनी लोकांक सांगूंक जाय, स्पश्ट सांगूंक जाय. तांकां बरें दिसचें ना. आनी जशें हांवें सांगलां, तें आयकच ना जाल्यार मागीर तुमी हे सगळें आतां तांत्रीक हे मेळटात, गॅजेट्स मेळटात, ताजो वापर करा. हांवें आयकलें की दुबय थंय तुका मोबायल वापरूंक मेळना इगर्जेंत. तर दुबय जाता जाल्यार मंगळुरांत कित्याक जायना, उडपीन कित्याक जायना, कुंदापुरांत कित्याक जायना, हर एक इगर्जेंत हें करचें. हापशेन मागीर लोकांक कळटा. एक फावटी तांकां मोबायल वापरूंक हांगा मेळना म्हूण कळटच 2 गजाली जावं येतात. एक, आमकां इगर्ज नाका म्हूण वेतीत, वचून दीत, आमकां तसले कथोलीक नाकातच, नाका आमकां, ते गेल्लेच बरें, दादले जावं स्त्रियो. आनी एक गजाल जावं येता, बरें जावं कितें करचें, इगर्जेन वापरूंक मेळना, त्या मार्गाला 4 मतीन तर गाळी घाल्यो विगाराक आनी अच्छा फिरगच बंडली. पूण मागीर संवय जाली, मागीर पळयल्यार म्हाकाच मोबायल वापरूंक मेळना मात न्ही, कोणी मोबायल वापरनात. मागीर एक संस्कृती निर्माण जाता. संस्कृती एका दिसा निर्माण जायना, ती ताका वर्सां लागतात एके फावटी. अशी खंय तरी सुरवात आमच्या इगर्जांनी जावंक जाय. आतां 2 वर्त्या विशयाचेर आमी एक संवाद चलयलो. पयलो विशय इगर्जेची पवित्रता वणो घालच्या विशयान, दुसरो विशय इगर्जेंत मोबायलाचो वापर करच्या विशयान. आतां तिसरो विशय सबार कार्यक्रमां इगर्जेच्या त्या बिल्डिंगा भितर या इगर्जेच्या बांदपा भितर जावची आसात. पेपरार पळयता, आमी खुद्द जावन पळयता, ते जावन आसात खंयच्या एका व्यक्तीक सन्मान करचो, या खंयचे एक बुकाचें उक्तावण करचें, नातल्यार एक कोवळी उक्तावण करचें, नातल्यार खंयचे एक दुसरे खंयचे एक योजन उक्तावण करचें. असले पुरा ही कार्यक्रमां इगर्जेच्या वातावरणांत करचे विशयांत तुमचे अभिप्राय कितें पळय? असली इगर्जेच्या वातावरणांत म्हणजे परसी इगर्जे भितर आनी इगर्जे भायर ओके हाचो फरक आमी करूंक जाय. जर हें म्हजें चिंतप, खासगी चिंतप, इगर्जे भितर आमी मागण्यांक मात्र म्हत्व दिवचें, वा धार्मीक गजाली आसात जशें हांवें तुका पयलें म्हणलें, थंय इगर्जेचें साल ना, हॉल ना, दतन शिकोवची खंय, दतन शिकोवंक जाय मग भुरग्यांक, तेन्ना वापरचें पडटा. साल ना इगर्जेचें आतां हाचें मिटींग आसा, गवळी परिशदेचें म्हणा, आनी पाद्रावाचें घर, गवळी परिशद पुणी पाद्रावाच्या घरांत घेवेत, पूण फिरगच मंडळ इतलो लोक आसा तांचें मिटींग खंय घेवचें, दुसरें साल नासलें सभा वर्साक 1 फावटी 2 फावटी आसता जावेत, ती घेतली, पूण ते इगर्जेक संबंद जाल्लोच विशय न्हय, तें म्हाका समजूं येता. पूण थंय पुस्तक उक्तें करची तो जागो न्हय. पुस्तक कोणाचें आसा पळय तो एक खंय तरी ताच्या गांवांत खंय हॉटेल बूक करूं दी, नाल्यार साल बूक थंय करया, नाल्यार इगर्जेचें हॉल आसा जाल्यार थंय जावं दी. सत्कार सयत तो जागो सत्कार करचो जागो न्हय, कोणाकय न्हय, लोकांकय न्हय, पाद्रीकय न्हय, बिस्पाकय न्हय. सत्कार त्या जाग्यार जावंक जाय. नाजाल्यार कितें जाता फाल्यां पळयात, आमी बिस्पाक सत्कार केलो इगर्जे भितर आनी आमचे फिरगेन एक भुरग्याक रँक मेळ्ळो, ताचो सत्कार आमी भायर केलो, लोकांक कशें दिसता, बीस साहेबाक भितर केलो, आमच्या भुरग्यांक आमचे फिरगतीचे रँक घेतला, केदाळाचो रँक मेळून आमकां, पूण आमकां रँक मेळना, ताका भुरग्याक इगर्जे भायर केलो. सगळ्यांक एकच मापान असल्यो गजाली.
सत्कार, कोवळी उक्तावण आनी कितें आसा तसल्या गजालीक इगर्जेचो वापर जावचोच न्हय हांव म्हणटा. खंय एक ल्हान गांवांत, ल्हान गांव म्हणया, एक ताका तुमी हांगा हळ्ळी म्हणटात, आमी गांव म्हणटात कोंकणीत. थंय खंयच फेसिलिटी ना. थंय एक बऱ्या मनान जालें तें म्हाका समजता कित्याक म्हळ्यार थंय आनी कितें फेसिलिटी ना. म्हूण थंय जावं बी सायबाक म्हणा, ना जाल्यार कोणाचो सांगे आतां एका माद्रेचो पाद्रेचो जुबलेव जालो आनी ताका सन्मान थंय केलो, वा कोणाक भुरग्यांक रँक मेळ्ळें आनी कितें जालें केलें, तेंच म्हाका समजूं येता. पूण तें चडाव तशें जावं नजो. जाता तितलें आमी भायर करया. वो जागो मागण्या खातीर सिमीत, भक्तीपणा खातीर मात्र. नाजाल्यार आमकां इगर्ज कित्याक जाय? नाजाल्यार मागीर इगर्ज, घर आनी हॉल हांचे मदें फरक कितें उरलो आमकां? नाका वय, उरूंक जाय. पूण इगर्जेंत एक भक्ती कार्य जाता. आतां इगर्जे भितर तुमी एक धार्मीक संगीत आसा, भक्तीक संगीत गायता, बरी गजाल. धार्मीक तें भक्तूक जायता तें बरें जाता. थंय तुमी हो आमचो फामाद कोंकणी संगीतकार म्हणून ताची संगीत कार्यावळ करूंक जाताय ना. तो जागो न्हय, तो न्हय. ताका आनी दुसरो जागो. हे सकट कितें आसा जाणा तुवें, हातूंत आमचे धार्मीक वडील आसा पळय, तांणी स्पश्ट हें करूंक जाय, कितें मार्गदर्शन दिवंक जाय. तांणीय पाळूंक जाय आनी तांच्या हाताखाल कोण आसात ते विगार आनी तेय पाळटात हें खात्री करूंक जाय. आनी लोकांकय सांगूंक जाय, पळय ह्या मुखार आदी जालें तें जालें, हे मुखार इगर्ज हाका मात्र आमी वापर करतले, दुसऱ्यांक ना, अशें स्पश्ट सांगूंक जाय. तेन्ना बदल येता. एकच फावटी येवचो ना, पूण बदल येता. वैफल आतां इतलें एक खंयचें एक सामाजीक कार्य जावं दी खंयचें इगर्जेक भक्तीक रिलेटेड न्हय असलें खंयचेंय करचें तें सारकें न्हय म्हण सांगलें. ती एक खरी अभिप्राय तुमी निश्ठूर रितीर सांगली. देव बरें करूं. आतां आनी एक गरजेचो विशय, आमचें देव मंदीर या आमचे इगर्जेच्या भितर ती एक सुवात, पवित्र सुवात, ती सुवात प्रदर्शनाची सुवात जावन बदलून आयल्या म्हूण सांगच्यांत कांयच दुबाव ना. फॉर एग्जाम्पल, आजकाल आमच्या जिणेरीत आमचे नेसण, आमी वापरची ती आभरणां आनी आमचे आर्ट नेट हे सकड आयच्या ह्या भक्तीक कार्याक खंयच्या रितीर आडखळ हाडूंक शकतात? आडखळ हाडतात. आमच्या म्हालगड्यांनी हें केल्लेंच ना, करूं ना. खंय जावं दी, गोंयांत जावं दी, हांगा केलें. आतां हाची सुरवात जाला. चड करून आतां इंग्लीश माध्यमांत शिकलीं भुरगीं आनी तांचें हे सकट आतां नवें चिंतप, नवें फॅशन. एक आमी स्पश्ट करूंक जाय, इगर्ज प्रदर्शनाचो जागो न्हय. तो न्हेसणाचो म्हणा, वा तुमच्या भांगाराचो म्हणा, वा तुमच्या सोबायचो म्हण, तो प्रदर्शनाचो जागो न्हय. हें स्पश्ट जावंक जाय. आनी हे सकट विकारानूच केल्यार जायना. आनी इगर्जेचे कोण दुसरे आसा, लायक आसात न्ही, दादले मनीस आनी बाल मनशां, तांकां घेवन आमी करूंक जाय तें. आतां गोंयांत हांवेंच पळयलां, वयर आल्तारार येताना पयलीं आतां ती न्हेसोण आसा, पयलीं न्हेसोण नासली कांय वर्सां फाटीं. पूण थोडे आमचे पाद्र्याक कितें करताले म्हळ्यार, तूं थंय येताय जाल्यार हे स्लीवलेस तसलें आनी कांय ना, एक शाल रेडी आसतालें. बाल मनशांक चड करून बाल मनशांक तें एक बाल मनीस दवरून तिका दिताली पयलेंच, तूं वाचताय हें घालून वाचूंक जाय, नाल्यार वाचें नाका अशें. कित्याक हर एक गजाली पाद्रेपान केल्या सारक्यो जायना. फिरगतीच्या लोकांनच फुडाकार घेवंक जाय आनी ह्यो गजाली हाडोंक जाय. तुका फॅशन करूंक आसा, दाखोवंक आसा, तूं हाका वच न्ही, फॅशन शोक वच, हांगा न्ही. आनी हे हांगा परत्यान आवयच्यार आसा. आवय बापायन आपल्या भुरग्यांक आनी आपणें जावन
माणसुगेचें नेसाण न्हेसचें, भुरग्यांक बरे भशेन सांगचें, भुरग्यांक इगर्ज आमी कशें रावूंक जाय इगर्जेंत, हें सकट आवय बापायनूच शिकयल्यार चड फायद्याचें जाता. थंय तान याजकान विगारान बोबाडचें, मागीर लोकांक राग, हाका आनी दुसरें सांगूंक कांय विशय ना गे, परत्यान परत्यान तें सांगता, अशें सकट जाता पळय. तें आडावंक लोकांनी ती जबाबदारी घेवंक जाय. तितलें न्ही, हांव पळय पळय भुरगीं इगर्जेक वताना तांच्या हातांत थंय इगर्जेंत इस्बॉल एकठांय करतात न्हू, काणिके पळय. बापायन आवयनच पयशे घालच्या प्रास भुरग्याच्या हातांत कितें दी. तुका जर चिंतया 50 रुपया आज घालूंक आसा जाल्यार तुवें 50 रुपयांचो नोट हे घालच्या प्रास घरांत कितलीं जाणां आसात तुमी, वांटून घेयात. भुरगीं घालूं तेन्ना भुरग्यांक एक इगर्जेंत एक दिवची संवय येता. म्हळ्यार आमी एक आमची भेट आमची काणीक दिली हें चिंतप येता. मागीर व्हड जाताच ती तें पाळतात. म्हज्या आवयन आमकां शिकयल्लें, म्हाका उडास आसा, हर एकल्याक आमकां त्या वेळार नोट कोण घाली नासली, सकट आणे आनी त्यो पावल्यो 4 आण्याच्यो पावली. म्हाका अजून उडास आसा, हर एक फावटी म्हजी आवय म्हाका 4 आण्याची पावली दिताली. आनी म्हज्या भावा भयणीक सगळें पयले आणे आसल्या वेळार, मागीर नया पयशे आयले न्ही. पूण हर एकल्याच्या हातांत कितें आसा, हर एकल्यान घालूंक आसा. तेन्ना आमकांय बरें दिसतालें हांवें कितें तरी देवाक दिलां अशें. अशेंच त्या नेसणा विशीं जावंक जाय. आतां नेसण एक लोकांक सांगून सयत इगर्जेंत चड करून बाल मनशां, आनी आतां पळय आमचे दादले मनीस जालात, आनी टी शर्ट घालून आयले, आनी टी शर्टी कसले प्रिंटेड, ताजेर कितें कितें बरयल्लें आसा, तांकांच कळीत ना तें कितें बरयलां मुखार आनी फाटल्यान. तो चाखो न्ही, तो चाखो न्ही. भायल्या गांवांनी आतां जाल्यार युरोपांत हांवें पळयत तसलें नेसण नेसून कोण येना. तांचे संस्कृती प्रमाणे माणसुगेचें नेसण न्हेसूनच इगर्जेक येतात. हांगा आतां पळयात तरणाटे दादले मनीस टी शर्ट घाल. अरे आदी आमी कितें घालताले? बुशर्ट नाल्यार फूल शर्ट अशें आसतालें मू. तर आमी एक इगर्जेची म्हण एक नेसण आसूं नाका, आदी आसतली आमच्या घरांत. बाबा घरांत घालचें नेसण वेगळें, इगर्जेक वताना घालचें वेगळें, काजाराक वताना घालचें वेगळें. एक वेगळेपण दवरचें नाका, दवरूंक जाय आमी, तें गरजेचें. पूण तें कोणें करचें तें पाद्रपान करूंक जायना, विगारान करूंक जायना, तें लोकांनीच करूंक जाय. पूण हाल तराचेर पळय येतात पळया, तें वाचूंक म्हणा, वाचपां जावं दीत वा अंतर्गीत गावंक, नातर जाल्यार हें आमच्या भावार्थाची मागणी करूंक येताल्यार तांकां एक ड्रेस कोड जाय. आलतार भुरग्यांक आसा पळया आयतारा, आनी बरो आसा न्ही. आतां इगर्जांनी, आतां गोंयांत आमच्या थोड्या इगर्जांनी रंगा प्रमाणे आसा. म्हणल्यार आज आतां पाद्राक तांबडे नेसण नेसता, आलतार भुरग्यांक तांबडी नेसण. पाद्राक जर तर पांचवें घालता भुरग्यांक 5वी नेसण. कारेजमांत जांबळें घालता जांबळी नेसण, धवें घालता धवें. अशें आतां सगळ्यांक तें साद्य ना जायत हर एका इगर्जेन. पूण कितेंय जावं एक बरी नेसण आसा मू, तशी नेसण वाचपां वाचतालें. हांगा एक वयर एक येदो असो कुडको घालो ना, तूं देवाचें उतर परगडताय एक, आनी तुज्या तोंडांतल्यान देवाचें उतर लोकांक पावता, आनी लोक तुका पळयता. तुका पळयतच लोकांक अशें दिसूंक जाय तूं देवाची मनीस, तूं देवाचो मनीस. देखून तांकां बरें लांब नेसण आसूंक जाय म्हणटा. आल्ब कशें आसतात तशेंच बरी लांब नेसण, दादले मनीस जावं दी बाल मनशां जावं दी, एकच प्रकारची बरी लांब नेसण, लांब हात, आल्बा बरी न्हेसून येवं दी. कित्याक ती एक त्या मिसांत एक विशिश्ट भाग घेतात. वाचपी जावं दी, नाजाल्यार तें प्रस्तावना दिवचो दादलो जावं दी, स्त्री जावं दी, चली जावं दी, चलो जावं दी, न्ही सगळ्यांक एक ड्रेस कोड आसूंक जाय इगर्जेन. म्हळ्यार तेन्ना कितें जाता, सक्कड आमचें एक संभ्रमान जाता सगळ्यो गजाली. पळयत जाल्यार बऱ्यो मात दिसतात न्ही,
ताची भक्त उपजायतात. खंयच आडकळ ना. ना जाल्यार पळया आमच्या बालमनशांचे पळय आमकां दिसता कापड न्हेसल्यार भारतीय न्हेसण. वय कापड न्हेसल्यार भारतीय न्हेसण हांव जाणा. मागीर बाजू कितें अर्दी पाट उक्ती आनी सगळे पाट उक्ते. बाजवे मदें आनी कापडा मदें तुजें इतलें ताजें प्रदर्शन जाता. कित्याक दुसऱ्याक आडकळ करची आमी? तें आमी आमच्या कुडीचें प्रदर्शन करूंक येवना. म्हणटा सट्टांक माणसुकीचें न्हेसण तेंय बी घरान करूं येता आनी तें करूंकूच जाय तांणी. पूण ना कांय ना. आनी तितलें मात्र न्हय, न्हेसण मात्र न्हय, आयतारची लितुर्जी आसा पळय ताचें बरें प्लॅनिंग जाय. खंय फिरगेजेंत हांव म्हाका नोवेना कापेला 8 दीस रावल्यार हांव तांकां आपोवन प्रॅक्टीस घेता. हर एकल्याचें प्रॅक्टीस आसा. सक्कट आल्तार भुरगीं धरलीं, वाचपी धरलीं, हर एकल्याची जबाबदारी कितें आसा पळय तें आमी प्रॅक्टीस करता. नाजाल्यार कितें जाता पळय आतां आमच्या इगर्जांनी गेल्यार हांवें पळयता चड करून आमचे देशीचे पाद्रे आसात पळया, बसचें आपोवचें. ताच्या कानांत कितें सांगलें, थोड्या वेळान हाका आपयलें, ताच्या कानांत सांगचें. प्लॅन ना. सक्कट तें कितें जाता लोकांक मागीर थंय आडकळ येता. आल्तारांत हांव तूं हें सगळें करताय. आतां एमर्जन्सी म्हाका समजूं येता, हांव एमर्जन्सीचें उलयना. पूण एक बरें प्लॅन करून तुवें लितुर्जी मांडून हाडूंक जाय. कोणें उलोवची गरज ना, कोणाक आपोवची गरज ना, कांय ना. सक्कट वेवस्थीत येता. पाद्रेबान थंय हांकां धांवची गरज ना. तूं मिसपेटे तेमू, तूं मिसपेटे. कोणें कितें करूंक आसा तें तांकां पयलेंच काम दी. त्या जाग्यार सक्कट आपशें बरें जावंक जाय. हें तितलेंच गरजेचें. न्हेसण कितलें इगर्जेंत माणसुकेचें गरजेचें, इगर्जेची शिस्त तितली गरजेची. जाका इतलेंच म्हणटा सक्कट न्हय. हांव पळयतां पयलीं तें पुस्तक मार्क करिनात. वाचपा ग्रंथ वो आमचो मिसा ग्रंथ तांकां मागणी थंय येवन पानां परतोवची. आरे 10 मिनटां पयलें तूं थंयच रावताय मू. सक्कट मार्क कर, ती फितां घालची घाल. तूं जाणाय खंयचें खंय आसा कितें. थंय येवन तुवें सोदचें न्हय. मागीर जे कोण म्हजे विद्यार्थी असले तांकां हांवें सांगलां. आनी देवाचें देण हांव पळयतां थोडे म्हजे विद्यार्थी जावं गोंयांत जावं मंगळूर देशींत वा उडपींत बरें करतात. बरें तें सक्कट पयलेंच तांणी तयारी केल्ली आसा. तशें जावंक जाय म्हणटा हांव इगर्जेंत. म्हणजे इगर्जेचें वातावरण म्हणटाना फकत न्हेसण मात्र न्हय, मोबायल मात्र न्हय, थंय तें धार्मीक कार्य तितल्याच गंभीरायेन जाता. गंभीर म्हणटा हांव तें जावंक जाय. तें बेश्टें हांसोवंक न्हय लोकांक तें पूण हांसोवचें न्हय. इगर्ज लोकांक हांसोवचो जागो न्हय, इगर्ज भक्त उपजावचो जागो. तें संगीत पळया आसा पळया इगर्जेंत, ताचेर तुमकां सांगता गोंयांत बरें जाता संगीत. हांगा ह्या वाठारांत हांव पळयतां कारवार थावन मंगळूर पर्यंत इगर्जांनी ते वाजोवपी आसात पळया, इतले व्हडले मोठ्यान वाजयतात. उतरां आयकूंक येनात सारकीं. गायनाची उतरां गरजेचीं. हें संगीत उणें आसूंक जाय. हें बॅकग्रावंड म्युजीक जावंक जाय. हाचोच आवाज चड म्हळ्यार जितलो आवाज जाता तितलें बरें. युरोपाची इगर्जांनी तुमी वचा आनी पळया, जपानांत पळया कितें तें ऑर्गनाचें तें म्युजीक वरांची वरां आयकूंक अशें जाता. तितली तुजी भक्त उपजायता. आमचें संगीत नाचपासालाचें संगीत आनी इगर्जेचें संगीत एक जालां. इगर्जेंतलें संगीत तें वेगळें, तें तितलेंच गरजेचें. मागीर पळया क्वायर मेंबर आसात. क्वायर मेंबर आमकां गायन मंडळ कित्याक जाय, लोकांक सक्कट गितां येनात आनी गिताक एक सुरवात जावंक जाय आनी बरें जावंक जाय म्हूण. इगर्जेंत सोळो गितां म्हणची न्हय, एकल्यान म्हणची न्हय, सक्टांनी म्हणूंक जाय. ती सक्टां म्हणूंक घेवंक जाय. तसलीं गितां वेचूंक जाय. तांकां तें मिसा पयलें तरी इल्लें प्रॅक्टीस दिवंक जाय. हें जावंक जाय आनी लोकांनी वांटो घेवंक जाय. आतां कितें जालां, क्वायर मेंबर पळया तुमी शारांनी पळया, एकल्याक एक मायक जाय. म्हळ्यार थंय मिसाकी म्हत्व ना, जेजू सोडा, हांव पण इगो
म्हणल्यार म्हाका मागीर लोकांक म्हजें तोंड दिसूंक जाय. देखून म्हाका मायक, आमकां दोगांक एक मायक पावना ना. पाद्र बाबडे हट धरना, नाल्यार हांव येना. हांव जाल्यार म्हणटालो येनाका तूं, नाकाच तूं, येच नाका म्हणटा आसलो. नाका पळय खंयचें गरजेचें. देवाक आमी मोगान एकठांयन भक्तीपणान पुडकर ताळ्यान गायल्यार देवाक पावता. देवाक पावता. देवाक आमी बरें संगीत केलें देखून देवाक मानलें अशें कांय ना. पळय बरें संगीत जावंक जाय कित्याक म्हूण सांगल्यार आमी मनीस म्हणटात. पूण असलीं आसात पळय, तांकां भक्तीपणाचें कांय लागना, तांकां तिंच लागतात. ताचेरय कंट्रोल येवंक जाय. आनी हो कंट्रोल इगर्जेच्या विगारान दवरूंक जाय. एकाच ग्रुपाक येवन दिवचें न्ही, दुसऱ्यांक दिया. सांगा कोणाक वाचूंक मन आसा नांवां दियात, कोणाक गायन करूंक मन आसा दियात, कोणाक वाजोवंक मन आसा नांवां दियात. पळया तांची देणी तपासून पळयात. त्या प्रमाणे कामां वांटून दियात. म्हळ्यार इगर्ज अशी जावंक जाय 10 जाणांची, 10 जाणां एकठांय घेवन एक गंभीरतायेन आमी इगर्जेन चलचें भक्तीपण चलोवंक जाय अशें म्हजें स्पश्ट मत. देव बरें करूं. फावत लागीं एक वर आमी ह्या एका गंभीर विशयाचेर तुमचे तावन एक विश्लेशण आनी मोलादीक संदेश आमी आमच्या पळोवप्यां लागीं वळटून घेतलो. आनी आतां निमाण्या हंतार आमी आयला वचता. येदोळ तुमी विविध रितीर ह्या आमच्या पवित्राया विशयांत इगर्जे भितरल्या वातावरणा विशयांत तुमी विश्लेशण दिलें. आतां निमाणें एकाच एक मोठ्या संदेशान हाचो महत्व दिवन हे कार्यक्रम आमी आतां अखेर करया. पयले सुवातेर इगर्ज ती फकत विगाराची न्हय, लोकांची, गांवच्या लोकांची. म्हणजे हे गांवच्या लोकांनी आपली जबाबदारी समजून घेवंक जाय. विगारान आपली जबाबदारी समजूंक जाय. विगारान आनी लोकांन सांगाता मेळून जाता तितलें एका मनाची जावन बरी तयारी करून इगर्जेन जावच्यो कार्यावळी आसात पळय, कार्यावळ मिसां, नोवेनां आनी कितें रितीर जाता ते सकट भक्तीपणान जाता आनी लोकांची भक्त देवा ते उपजायता. तसलें वातावरण निर्माण करूंक जाय. तें आपशीन जायना आनी असाध्य न्हय जाता. म्हणटच हर एक गजाली आमी विकाराचेर सोडच्यो न्हय आनी चकड गजाली लोकांचेरय सोडच्यो न्हय. दोगांनी सांगाता मेळून एक साधन केल्यार आमचे इगर्जेंतलें वातावरण आसा पळय तें मागीर नेसनाचें जावं दी, मोबायलाचें जावं दी, इगर्जेंत दुसऱ्या मनशांनी वांटो घेवचो आनी इगर्जेंतली गंभीरताय, इगर्जेंतली शिस्त ह्यो सकट गजाली जाग्यार पडटात. अशें जावंक जाय. एक दुसऱ्या धर्माचो मनीस आमचे इगर्जेक आयलो म्हण चिंत्या आनी तो हें पळयतच ताका सयत पळोवंक जाय कितलें बरें वातावरण, हें भक्तीपणाचें वातावरण. आमच्या धार्मीक जाग्यार अशें जायना. पबाट तें हें हांगा सकट भक्तीन जाता. हर एकल्याक इस्तानवान आसा, दादल्यांक आसा, स्त्रियांक आसा, व्हडांक आसा. असलें एक वातावरण निर्माण करची जबाबदारी आमची. इतलोच म्हजो संदेश. देव बरें करूं. फादर एका गंभीर विशयाचेर अपुर्बायेचो एक तुमचो संदेश आनी तुमचे अभिप्राय तुमी दिले आनी इगर्ज आनी ताचें वातावरण, इगर्जे भितरलें वातावरण ह्या विशयांत भोव अपुर्बायेन आमच्या विक्षका संगी तुमची जाणवाय तुमी वांटून घेतली. देखून दिव्यवाणी लायव्ह चॅनलाच्या सर विक्षकाच्या नांवी आमी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी तशेंच तुमच्या सेवेचेर देवाची दाराड बेसावां आमी आशेता. मोगाच्या विक्षकान येदोळ पर्यंत एक विशेष कार्यक्रम तुमचे मुखार आमी सादर केले. ह्या कार्यक्रमांत सहभागी जाल्ल्या तुमकां शुभेस्ता आमी देव बरें करूं म्हणटा. ह्या कार्यक्रमाक एक लायक दिया. हे कार्यक्रम हेरां संगी तुमी शेअर करा. देव बरें करूं.